देव बरी सांध्यो मोगाच्या भावना आनी भयणीनो ह्या करेजमाच्या काळार ह्या पास्कांच्या फेस्ताक थायराय जावन देवाची उतर नियाळोवंक आनी आमकांच थायराय करूंक आमी ह्या रेतीरेंत आज भाग घेवंक पयल्या दिसा जमल्या. हे रेतीर बऱ्या तरेन जायचे जर आमकां देवाचोच आदार जायचे देखून आमी तुमच्या कडेन हांवें सगळ्यां कडेन विनंती करची हे रेतीर बऱ्या तरेन जावंक आमी मागया. सांगात बरो आमचे उर्बा दाखोवया. हे रेतीर एक हांवें शिर्षेक खाण गेला मार्काचो वांचेल अध्याय 6 उतरां 30 आनी 1. तुमी तुमच्या इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशय घेया. आमकां सगळ्यांक विशय गरजेचो देखून ही रेतीर आमी बऱ्या तरेन आराम करया. देवान आमकां हो अवकाश दिला. आमी सांगाता मेळोंक आमकां साध्य ना जावंक पुरो पूण आमकां देवान हो अवकाश दिला, हें माध्यम दिला. देखून हे माध्यमाचेर आनी सगळ्या ह्या आमच्या रेतीरेचेर देवाचो आशिर्वाद मागून आमी आराम करया. कुर्साची कूर खाण आमी रेतीर आराम करया. पागेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजू करगा मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या रेतीरेक हांगा एकठांय जाल्या. करेजमाचो काळ आमी सदां वचोन चिंतचे आसा. करेजमाचो काळ म्हळ्यार दुखांचो काळ म्हणून वय एका रितीन खरें पूण सांगात आस करेजमाचो काळ आमकां संतोशाचो काळ. कित्याक तो देवाचो मोग आमकां नियाळ करचो काळ जावन आसा. म्हजे खातीर मेल्लो देव, तुजे खातीर मेल्लो देव, आमच्या खातीर आपलोच जीव त्याग केल्लो देव आमकां आसा. हाचे वर तो मोग दुसरो ना. तो जेजू आमच्या खातीर आपलो तो ताच्या कडेन विचारल्या वेळार तूं आमचो कितलो मोग करताय, आपले दोनी हात विस्तारून धरन कुर्सार ताणें आमकां प्रार्थ केलो आनी थंय तो आपयता आमकां वेंगोवंक, आमकां पोटलून धरूंक, आमकां सदांच ताच्या गोपांत आराम धरूंक तो आपयता. देखून ही रेतीर आमी संतोशान आराम करया. गावया गीत खुर्सात हांवन जेजू आपयता. वय तुका म्हाका हर एकल्याक आमकां खुर्सात हांवन जेजू आपयता. ताच्या वेंगेंत तो आमकां हात धरून पोटलून धरून तो आपयता. मोगाचें न्हू गीत काळजांत हांवन आमी गावया खुर्सात हांवन जेजू आपयता. खुर्सात हांवन जेजू आपयता. आमकां वेंगो हात विस्तारायता. उगडलेल्या काळजांत पियेन दादोस्ता. मोगान उलो दिता. उगडलेल्या काळजांत पियेन दादोसा मोगान उलो दिता. खुर्सा सावळेक आमचो विशेव नितळ जावंक सोम्या आमचो निचेव. ती परवसो जैताचो संतोष सोडवून येचो. ती परवसो जैताचो संतोष सोडवून येचो. खुर्सात हांव जेजू आपयता. आमकां वेंगून हात विस्तारायता. उगडलेल्या काळजांत पियेन दादोसा मोगान उलो दिता.
margondi Tribor vosos reitaso Santos arhoreso Tribor vosos reitaso Santos arhoreso Cruțat am Jesus apoina Am prometong capestarai ca Ucărnelea carzatau Tiem tatosau Ucărnurovita Ucărnelea carzatau Tiem tatosau Ucărnurovita Ergat tuka sumia Jesus. Ergan tuka sumia Jesus Poglap tuka sumia Jesus. Poglap tuka sumia Jesus. Stuti tuka sumia Jesus. Stuti tuka sumia Jesus. Aradan tuka sumia Jesus. Aradan tuka sumia Jesus. Harsitaan tuka sumia Jesus. Harsitaan tuka sumia Jesus. Dinwastaun tuka sumia Jesus. Dinwastaun tuka sumia Jesus. Wakantaun tuka sumia Jesus. Wakantaun tuka sumia Jesus. Nawartaun tuka sumia Jesus. Nawartaun tuka sumia Jesus. Ergan 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 tuka sumia Jesus. मोगाळ भाऊ भयणीनो वय जेजू कुर्सार मेल्लो आमी खाली ताका पळोवन दादोस जावंक न्ही जेजू कुर्सार मेल्लो आमी ताचे व्हडलें पिंतूर घालून या कुरीस उमकाळून अयो अब्बा देवा म्हणून खाली आमी आमच्या हृदयार हात दवरून सुस्कारूंक न्ही जेजू कुर्सार मेल्लो आमी ताका पळोवन अडमायर करूंक न्ही जेजू कुर्सार मेल्लो ताच्या रक्ताचो आमी प्रतिफळ जोडच्या खातीर ताज्या मोगाच्या बलिदानाचो आमी प्रत्युपकार जावन आमच्या जिणयेचें बलिदान ताका भेटोवच्या खातीर आमकां एक धाकलो जावच्या खातीर टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अस टू बी अ मॉडल फॉर अस तो आमकां आमच्या खातीर मेलो म्हणजे ताज्या कुर्साचो फळ आमी आमच्या जिणयेंत जोडच्याक आनी ताचे वरवीं आमी सोडवण आमकां लाभच्याक पळय म्हाका भाव भयणीनो हो आमचो भावार्थ हो आमचो विश्वास आणि ह्या विश्वासान आमी जियेता आमी ह्या फुडां आमी अनाथ न्हय आमी गुलाम न्हय पाऊल सांगता आमी भुरगीं जावन आसा देवाची कित्याक आमचो रचणारान देवान आमकां रचलेले आपणाची भुरगीं जावन रचलेले आमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचल्यार तांचो पयलो अध्याय अवस्वर 20 आनी 7 स्वस्थ सांगता की देवान आपल्याच सारक्याचो स्वरुपाचो मनशांक रचलो आपलें जावन रचलो आपणाची जावन एक्झॅक्टली लायक हिम इमेज ऑफ गॉड आमी म्हणटा देवा बरी आमकां देवान रचले पूण आमी आमच्या पातका वरवीं देवातून पयस जाल्या आमी देवाची भुरगीं जावन आसल्या ते भुरग्याचे जावन जियोवचे आमी नाकारले आनी पयस गेल्या पूण जेन्ना जेजू आमच्या खातीर मेलो जेन्ना जेजून आपलें बलिदान भेटयलें ताणें परत आमकां त्या भुरग्यांचें स्थान दिलें देवाची भुरगीं जावचें स्थान आमकां फाटीं पावत कर दिलें आनी सांत पावल तेंच म्हणटा जे आमी सोडवणेच्या पयले म्हणजे उत्पत्तेच्या काळार अरंभार होगडायल्लें जेजून आपल्या मरणा वरवीं आमकां परत पावीत करून दिलें प्रेज द लॉर्ड अर्घां जेजू अर्घां जेजू अर्घां जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो कोण तो आसा ह्या संवसारांत जो आपणाक दुखयल्या खातीर आपलो प्राण दिवचो कोणच ना पूण आमचो देव आमचो जेजू आमी ताका नाकारल्यारी आमी ताका नेगार केल्यारी आमचे खातीर तो आयलो आनी आमच्या खातीर तो मेलो आनी आमकां ताणें जे आमी होगडायलें परत आमकां फाटीं करून दिलें पळय मोगाच्या भाव भयणीनो एक तत्वशास्त्री इमान्युएल लेविनास म्हणून तो अशें म्हणटा जेजूचो मोग आमच्या नियाळ करूंक साधना दुसऱ्या खंयच्याकी तो सरी करूंक साधना कित्याक तो मोग संवसारांत दाखोवन दिला जाल्यारय तो संवसाराचो मोग न्ही संवसारांत ताचो आरंभ ना इट डज नॉट हॅव एन ओरिजीन फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज इट्स द प्युअर लव ऑफ गॉड देव जेजूचो मोग संवसारांत आमी अनुभव करता जाल्यारय तो संवसाराचो मोग न्ही संवसारांतलो मोग न्ही तो दैवीक मोग जावन आसा तो भोव नितळ निश्कळंक मोग जावन आसा इट्स अ प्युअर लव ऑफ गॉड कित्याक
तांतून कितेंच आपले म्हणलें वैयक्तीक उदार बरेंपण ताणें सोदूंक ना. देर इज नो partiality, there is no self motive in the love of Christ. आपले म्हणलें ताणें कितेंच चिंतूं ना, पगार म्हजे खातीर तुजे खातीर तो मेलो मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी तोच खुरीस आमकां हर एक पटी आमी कुर्साक पळयता आसतना आमकां थंय उडास हाडटा. आमी सान फ्रांसीस आसीसचो उडास केलो. सान फ्रांसीस आसीस वाटेर चलोंक वता आसतनाय खंयसर पूण एक रुखाचो फांटो आड गेल्लो ताका दिसल्यार कुर्सा भशेन दिसल्यार दिमी घालून तो थंयसर सरपडून नमन करतलो आनी रडतलो म्हणटलो म्हजे खातीर म्हजो जेजू मेल्लो म्हाका उडास दिता. एक फांटो आड गेल्यार ताका कुर्साचो उडास येतलो. मागीर म्हगाचे भाव भयणीनो, तो आमचो देव आमच्या खातीर मेला. आज हांगासर आमी आसांव जाल्यार ती ताची वडवीक. इट इज बिकॉज ऑफ हीज ग्लोरी दॅट वी आर अलायव. ह्याच कारणा खातीर सा इरेनियस नांव आयकलां जावं पुरो. आयरेन सा इरेनियस असो म्हणटा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव. देवाची महिमा जावन आसा मनशान सगळ्या सक्तीन ह्या जिवितान बरोवन जियोवचें. आनी आज आमी हांगासर ह्या जेजूची महिमा, ह्या देवाची महिमा आमी वाकणून आसा जाल्यार ताका आमी आज अर्गां दिवया. ताणें आमचो मोग केला. आमचें जिवीत वी लेट अस मेक इट वायब्रंट. आमी एक बिजुड्ड्या भशेन या कितें म्हणटात भियोवन नरगोवन एक तशें जियोवचें नाका. लेट अस लिव इट वायब्रंटली. जेजू म्हज्या खातीर मेला, म्हज्या खातीर ताणें आपलो प्राण दिला. ते देखून आमी ताका अर्गां दिवन ताका मान करून गीत गावया. सगळे सृश्टेचो सोम्या रचणार, सगळे जिवींचो तूं दनया पोसणार. तुज्या लेख मीत नसलेल्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत आटयता उपकार. खंडी जावन आमी उपकार आटयचे. असलो मोग ना आमकां आवय दिता, ना आमकां बापय दिता, ना आमचो बेस्ट फ्रेंड दिता. केवल देव दिता, जेजू दिता. आमी गावया, सगळे सृश्टीचो तूंच सोम्या रचणार. सगळे सृष्टीचो तूं सोम्य रचना, सगळे जिवीचो तूं दन्या पोसना. तुज्या लेखमीत नातलेल्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव नाटयता उपकार. सगळे सृष्टीचो तूं सोम्या रचना, सगळ्या जिवीचो तूं दन्या पोसना. तुज्या लेखमी नाटल्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव नाटयता उपकार. अर्गां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. Mozo uzvar, anwaran tu mozo adar. Moja patkaci parwa karinasta, ditar sadar tuzo sanga. Ankara tu mozo uzvar, anwara tu mozo adar. म्हज्या पातकाची पर्वा करिनासता, दिता
सकाळी आमी आमचे हात उबारन सोम्या देवाक जेजूक अर्गां दिवया. अर्गां जेजू, अगळाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, हस्तिकां जेजू, वाखणकां जेजू, नावाडकां जेजू, अर्गां जेजू, प्रणाम जेजू, वंदन जेजू, दिनवास जेजू, होसाना जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, मान जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, होसाना जेजू, वाखणी जेजू, प्रणाम जेजू, अर्गां 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 जेजू. मोगाळ आमचो सोमी जेजू ताका आमी अर्गां कितली दिल्यार पावना. आमच्या हर एका कुडीचे खण, हर एक विश्व संतोषान सोम्याची स्तुती करूंक जाय. जशें मोरये मायेन देवाक दिनवास केलो, म्हजो जीव सोम्याची वडवीक घाता म्हणून तिणें गायलें. कित्याक तिणें तो अनुभव केलो. देवान तिका दिल्लें तें व्हडतें व्हडतो मान, व्हडतो स्थान, आनी ताच्या साल्वसावाच्या कामांत तिका दिल्लो तो स्थान तिणें वर्णून देवाक अर्गां दिली. आमी आमच्या जेवणांत देवाक अर्गां दिजय. हर एक मिनट, हर एक केवळ मागणाच्या वेळार न्ही, केवळ मागणा जमातीक आयिल्ल्या वेळार न्ही, केवळ इगर्जीक आयिल्ल्या वेळार न्ही, आमच्या जिणेचे हर एक घडीत देवाक एक अर्गां स्तुती जाय. लेट आवर लायफ बी इटसेल्फ बी अ सॉंग ऑफ प्रेज. आमचे जिणींत एक देवाक अर्गां स्तुती गायन जाय. मोगाच्या भाव भणीनो, आज आमी आज सोम्याक अर्गां दिता जाल्यार ही आमची खुशी न्ही. आज हांव हांगासर रावन ही रेतीर तुमच्या सांगाता करता जाल्यार हें म्हजें बोळ न्ही. आज आमी देवाक स्तुती गायन करूंक थाळो आमकां आसा जाल्यार हें आमचें देणें न्ही. जर तर हांगासर देव आमच्या कडेन उलयता जाल्यार आमकां मेळ्ळो तो मान न्ही, हें देवाचें इनाम. इट्स अ ग्रॅट्युइटस गिफ्ट ऑफ गॉड. आमी सदांच हें उडास दवरूंक जाय. देवान आमकां त्राण दिलां ताका उलो मारूंक. जर तर ताचो पवित्रत्व आमचे कडेन ना तर आमी देवाक उलो मारूंक आमचे तावन साध्य ना. स्वाम पाऊल आमकां स्पश्ट सांगता, द स्पिरीट दॅट इज विदीन यू कॉल्स अब्बा फादर. म्हणजे देवान ताजो पवित्रत्व आमच्या भितर घाला आनी तो पवित्रत्व देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो करता. वय बघाच्या भाव भणीनो, आमची सकत न्ही, आमचे त्राण न्ही, देवाचेंच योजन देवान आमचे थंय जारी करचें जावन आसा. पवित्रत्व आमकां देवान दिल्लो व्हडतें देणें, व्हडतें इनाम. जेजून म्हणलें, जर तर तुमी संवसारी जावन आसले, कितलेय कपाटी, कितलेय वायटाचे तुमी जाल्ले, तुमचो भुरगो, तुमचे भुरगें तुमचे कडेन बरें इसरल्या वेळार बरेंच दितात. जर तर मासली इसरल्यार तुमी इच्छू दिनात, थांबची इसरल्या वेळार या सोरोप दिनात, जर तर तुमचो सर्गीचो बाप जो सर्व बरो, सर्व व्हडतो मोगाळ तुमी मागलेल्या वेळार कितल्या व्हडत्या मापान तुमकां पवित्रत्व दिवचो ना. वय आमी सदांवत चिंतचे आसा. आमी मागल्या वेळार आमकां मागिल्लें मेळटा म्हणून. आमी मागलेल्या वेळार देव आमकां कृपा दिता, पवित्रत्व दिता, आनी तो पवित्रत्व आमकां सक्तिवंत करता. आज म्हाका सकत जायचे तुमच्या मुखार देवाचें उतर प्रगट करूंक, तुमकां सकत जायचे देवाचें उतर नियाळ करून तें समजोवंक, आनी तो आमकां ह्या उतरा मारिफात कितें सांगूंक आशेता तें जाणा जावंक. तर त्या पवित्रत्म्याक आमी आतां उलो दिवन मागया, उलो करया. आमचें काळीज ताका ताणयलां म्हणून जशें किर्तनकार म्हणटा, अशें एक प्रशांत नितळ उदका झरीक एक मेरू अशें अत्रेकता, तशें म्हजो आत्मो तुका ताणयला म्हणून किर्तनकार म्हणटा. सागोस्तीन म्हणटा, आमचें काळीज तुज्या खातीर रचलां सोम्या, आनी ताका तें काळीज तुका मेळटा पर्यंत ताका विशय येवना. खंडीत जावन आमच्या काळजाक विशय येवना. इट इज इनकम्प्लीट. इट विल नेवर बी ॲट जॉय, ॲट पीस, अनलेस इट हॅज द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड विदीन. कित्याक हें जावन आसा पवित्रत्म्याचें तेंपल. मोगाच्या भाव भणीनो, एक तेंपल जाता केन्ना थंय देव आसा, आनी आमचो देव आत्मो, तो पवित्र आत्मो जावन आसा. God is spirit, and one who loves in spirit, one who lives in spirit lives in God, and God lives in him. जेजून सांगिल्लें उतरां, देव जावन आसा आत्मो, आनी जो मोग करता ताचे थंय आत्मो जियेता. तर आमचे थंय तो आत्मो जियोंक जाय. तर हें गीत गावन त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलोवप करया. काळीज मोचें
तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका तानेवया आशेवया आनी मागया पवित्र आत्म्या म्हाका सत्तेन भर खाली म्हजें तानेलां Kalis moje tanelan tuka, moje ashelan tuka. Ye tu danya, ye tu somya. Pavoi matya sargicha sukha. Kalis moche tanelan tuka, mon moche ashelan tuka. Mana kawile, kadpatam tuve, udak walaile. Tan buk tambailya, sargicha atmya. Divol moja, bukelya kalsa. Kalis moche tanelan tuka, mon moche ashelan tuka. Sinai parvata devon tuai loi, zalcha bolya tha tu loi loi. Moi selagi ulaya atnya. Putran tuja bermoja mona. Kalis moje tanelan tuka, moje ashelan tuka. Ye tu danya, ye tu somya. Pavoi matya sargicha sukha. Moje ashelan tuka. Kalis moche tanelan tuka, moche ashelan tuka. आणि आमच्या तानेल्या आत्म्याक तूं सुम्या चौका सारगी धाड सुम्याक सो पवित्रत्मो म्हज्या भावांचेर आनी भयणींचेर खंय सर्ती आसल्यारी खंय सर्ती वस्ती नासल्यारी खंयच्या कस्तार ती आसल्यारी खंयच्या दुखेन ती आसल्यारी
सोम्या तांच्या सिंथिमेंतान, तांच्या कश्टामध्ये, तांच्या राठावळीमध्ये, तांच्या भियामध्ये सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याची शेळ धाड. सोम्या जशें तू ह्या संवसारार तू येवन प्रशांत वारें हाडलें तुवें. सोम्या आकारांतल्या भुगोळाक तुवें आकार दिलोय. त्याच प्रमाणे सोम्या ह्या संवसारांत कश्टांत आसल्या म्हज्या भावांक आनी भयणींक परत तांच्या जिवनांत सोबाय हाड. परत तांच्या जिणयेंत उजवाड हाड. धाड तुजो पवित्र आत्मो सोम्या बोळ दिवच्याक, घटाय दिवच्याक, हर एका नमण्याच्या झुजाक आमी फूड करूंक, ताच्या मुखार चलोवंक, झुजोवंक आनी तुजे खातीर सोम्या जैते म्हूण जावच्याक. म्हज्या भावांक आनी भयणींक सोम्या ह्या घडये पवित्र आत्म्याचे प्रक्षण दी सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक तांकां कर सोम्या आनी तांकां बळान भर, जैत्यान भर, संतोषान भर. तुज्या खातीर वावरूंक, तुज्या खातीर झुजोवंक आनी तुज्या त्या झुजांत तांणी जैते म्हूण जावंक तांकां कृपा दी. अर्कां जेजू, अर्कां जेजू, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या. देवाचे उतर आमी आयकुया. सर्वेस्वर तुमचे सोय आसूं. तुमचे सोय आसूं. भाग्यवान मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आतां धर्मदूत जेजू सरशी फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलेलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एका एकसुरे सुवातेक गेले. देवाचें उतर हें. वखद तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयचो वांजेल हांवें खाण गेल्लो जावन आसा मार्काचो वांजेल 6वो अध्याय उतरां 30 आनी 2 पर्यंत. 6th chapter of Mark verses 30 to 32. तुमी तुमचे इतल्याक एक होरे विंगड सुवातेक येया आनी थंयसर थोडो वेळ विशेव घेया. आनी एक देवाचें उतर सांगता माथेवाचो वांजेल, मॅथ्यूज गॉस्पल chapter 11 verse 28. कितें म्हणटा, कस जातलें न्हू, वचन वयतलो न्हू, म्हजे सरशी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. हय मोगाच्या भाव भयणीनो, 1 वर्स जालें. फाटल्या एका वर्सांत आमच्या कानांत सडावत जावन द कॉमन वर्ड्स केम इन टू आवर इयर्स. आमी आयकले सोब जावन आसा. लॉकडावन, सॅनिटायज, मास्क, क्वारंटायन, स्टे एट होम, जॉब लॉस, सॅलरी कट डावन, हॉलिडेज कॅन्सल्ड आनी असलेंच सगळें आमी आयकून वेतेचाव. हेच शब्द आमच्या जिणयेंत आयकोंक मेळटा सदांच. आनी तितलें मात न्ही, असल्या वरवीं मनशाक कितें जालां, सगळ्यांक म्हळां सिट डावन एट होम अँड वर्क, डोंट कम आउट. भायर येनाकात, घरा बसून काम करा. आनी कितें म्हळां, तुमच्या घरांत कितें कार्य बरें संतोश आसा जाल्यार तुमी सगळो आडंबर तुमी संतोशान ते पासार करूंक ना. रादर टोन डावन युअर लायफ, टोन डावन, उणें करा. आनी अशें पुरो आयिल्ल्या वरवीं खाल जालां मनशाक इतलें इरिटेशन, इतलें कश्ट, दगदणी बोगलांगी म्हळ्यार man has broken down, ब्रेक डावन जाला. मनशाची मानसीक स्थिती ब्रेक डावन. आनी हर एक कितें आमच्या जिणयेंत हर एक कितें ब्रेक डावन. फूल इकॉनॉमी इज ब्रोकन डावन. पळयता आमी हर एक कडेन बिझनेस ब्रोकन डावन, कामां ब्रोकन डावन, लायफ हॅज ब्रोकन डावन. हर एक कितें खूब मोडोन गेलां, पडोन गेलां, कस्टार आसा. आनी असल्या एक डेस्परेट म्हणयात आमी, डेस्परेट सिच्युएशनार आमी आसतना आमकां एका नमण्यार भोगता की खालें हें कत्याक अशें जियोवचें, ही एक जिणगी भितरच जियोवची, अशें जियोवंक नाका म्हणल्या भशेन भोगता जावंक पुरो. आमकां सबार जाणांक, म्हाका आनी तुमकां, आमकां भोगता आमच्या इतल्याक हेल्पलेस, कांय करूंक सादना, नित्राणी जाल्या आमी, फेडअप म्हणटा आमी, फेडअप जाल्या आमी, होपलेस, कांय बरोवो सोदता सांडल्या भशेन जाला, होपलेसनेस. तितलेंच म्हणटा आसतना आमकां खालें आमकां मुखार कांय सोल्युशनच ना गी म्हणल्या भशेन चिंता येता. आयल्या वार आमी पळयलें, वायरस आयलें, लॉकडावन, घरा भितर बसा, वॅक्सिन येता आसतना एका निमण्याची उर्बा आयली. हां,
जावंक पुरो आतां वॅक्सिन आयलें सगळें बरें जाता म्हणटा तितलें म्हणटना परत आमकां आतां आयकोंक मेळटा तें ब्रिटनांतावन या सावथ आफ्रिकांतावन नवे एक कितें म्हणटात वायरस तेंचो वायरस म्युटेशन जावन आनीक चड पावरफूल जाला तूं वॅक्सिन काम करना आनी परतून भिरांत अशें दिसता मुखार आमकां वाटच ना गी सोल्युशनच ना गी म्हणलें एकलें चिंता पायल्या वेळार मनीसाचें मत एका नमण्यार पिड्डार जाता पिसांतूर जाता यू फील फ्रस्ट्रेटेड ना वाटच ना म्हणल्या भशेन आनी ह्या जाल्या वेळार मनशांनी सगळ्यांनी चिंतचें कितें जावन आसा आय विश आय हॅड अ वेकेशन म्हाका एक बरी एक रस आसली एक पोटी ह्या पिंतीसपणांतून एक पोटी ह्या टेन्शनांतून हांव भायर वता म्हाका हें खंयचेंय नाका एक वेकेशन लेट मी हॅव अ वेकेशन पूण कशें वयचें वेकेशनाक फ्लायटान आंत वेकेशनाक वचोंक साध्य ना फ्लायटान आंत आनी वेकेशन वचोंक की गेल्यार थंय परतून क्वॉरंटायन फाटी येतना हांगा क्वॉरंटायन कोणाक वेकेशनाक वचोंक भिरांत गेल्यार फाटी येवंक मेळटा गी म्हणली भिरांत फाटी येवंक मेळल्यार काम आसतलें गी म्हणलें भिरांत वेकेशन साध्य ना तर कितें करचें ते जरा दुसरी येवन बार जाणां म्हणटात ओके डोंट गो फॉर वेकेशन यू हॅव स्टेकेशन भायर वयची गरज ना हांगाच तुमी स्टेकेशन हांगाच रावन तुमचें वेकेशन एन्जॉय करयत खंयच्या हॉटेलांत वचून रावयत 4 दीस 8 दीस 10 दीस मस्त एडवर्टायज येतात तुमच्या फोनार आयल्यान नोकरो म्हाकाय आयल्यान वचूंक पुरसत ना पूण कितेंय जावं दी तितलें पुरा हॉटेलांचे आनी पळय येतात स्टेकेशन मोगाच्या भाव भयणीनो वेकेशन वील नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम आमचें वेकेशन आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टेकेशन वील नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम खंयच्या हॉटेलांत वचून रावून आमकां संतोश मेळोवंक जायना जर आमकां ह्या कश्टांच्या वेळार खरो विशय जायचे then we need only one thing dedication dedication म्हळ्यार देई म्हळ्यार देव वेकेशन with God आमकां डेडिकेशन जायचें वखारे म्हणलो शब्द वो लाते भाशेन सो शब्द असो वखारे म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार वेकेट खाली करचें वेकेट सो डेडिकेशन वेकेशन with God म्हळ्यार कितें वेकेट युअर सेल्फ फॉर गॉड तुकाच तूं देवाक खाली कर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां गरजेचें आसचें जाय जावन आसा देवा खातीर आमी वेळ दिवचो रेतीर म्हळ्यार तें जावन आसा गिव युअर टायम फॉर गॉड आमी जायते राटवाळे मदीं आसल्या आतां आमी देवाक थोडो वेळ दिवया हें जावन आसा आनी जेन्ना आमी देवाक वेळ दिता आवर मायंड स्टार्ट्स टू रिलॅक्स आमकां एक रिलॅक्स म्हूण बघता एका नमण्याचें समाधान कितल्या जाणांनी तुमी सांगिल्लें आसा न्ही कितलेंय कश्ट जावन फादर इगर्जे आयल्या वेळार कितें गे किल्लें समाधान मेळटा म्हणटा थोडीं जाणां म्हणटात मस्त टेन्शन आसा फादर आतां मस्त प्रेशर आसा पूण हांव इगर्जेन बसता एका नमण्याचें एक समाधान मेळटा वय केन्ना आमी देवाक टायम दिता वेन वी गिव टायम फॉर गॉड आवर मायंड्स आर रिलॅक्स्ड आवर हार्ट इज रिलॅक्स्ड आवर बॉडी इज रिलॅक्स्ड आमी रिलॅक्स करचें म्हळ्यार कितें रिलॅक्स म्हळ्यार कितें पयलो जावन आमी बॉडी रिलॅक्स करची आमची कूड आमी रिलॅक्स करची रिलॅक्स एकदा म्हणटाले तुमी योगा केल्यार एक्सरसायज केल्यार तुमकां सांगतात रिलॅक्स युअर बॉडी रिलॅक्स ऑल युअर मसल्स म्हणटात थिंगे वय रिलॅक्स बॉडी रिलॅक्सेशन मागीर एक दुसरें रिलॅक्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिलॅक्सेशन काल तें मायंड रिलॅक्स करचें ताका जाल्ली चिंतना येत आसतात घरांत बशिल्ल्या कडले मागणें करतना आमचे बाप्पा नमान मरी सांगते आसतना बांगडे बेतले की काले ना जाल्यार पोळे घालून पोळे करूंक आसात की चिंतपा येते आसा ना जाल्यार आनी कालें करचें यो म्हजें काल एक इन्शुरन्स लॅप्स जाल्यार बंद कुत्तना आनी कालें करचें शे टेन्शन येत आसता पळय मागीर तें दुसरें मायंड इज नॉट रिलॅक्स्ड मायंड इज नॉट रिलॅक्स्ड मायंड निड्स टू बी आमचें मत रिलॅक्स जायचें ताचे उपरांत मायंड रिलॅक्स जाल्यार पावना द नेक्स्ट स्टेज इज स्पिरिच्युअल रिलॅक्सेशन आमकां आध्यात्मीक रितीन इन अ स्पिरिच्युअल वे वी शूड बी रिलॅक्स्ड मागण्यांत आमकां मागणें केल्ल्या वरवीं रिलॅक्स म्हणून बघाचें मोगाच्या बाबडीन आमी मागणें केल्ल्या उपरांत आमकां पुरो जालो अयो हांवें मागलें म्हाका पुरो जालें तें मागूंकच न्हय बेस्ट मागण्यांत आमकां रिलॅक्स जायचें फील नायस आय फील रिज्युमिनेटेड म्हाका परतून एक सकत आयिल्ल्या बरें जाता तें जावन आसा खरें मागणें मेक्स यू फील रिलॅक्स्ड देखून मोगाच्या पोबळीनो ही रेतीर आमची 5 दिसांची जावन आसा वेकेशन वीथ गॉड डेडिकेशन आमी देवा सांगाता पिकनिकाक वयचें ही जावन आसा आमची रेतीर ते देखून ही रिलॅक्स जायचें जाल्यार आमकां एक वस्तू गरजेचें आसा आमी सायकोलॉजीन पळयलां सायकोलॉजीन एक हें आसा काल म्हणटा तुमी आयकलां यू हॅव टू हॅव ESP म्हळ्यार काल म्हणून जाता तुमकां सायकोलॉजीन ESP म्हळ्यार एक्स्ट्रा सेन्सरी परसेप्शन
आमकां 5 हे पंचेंद्रिया म्हणटात कन्नडांत, या इंग्लिशान म्हणटात 5 सेन्सस. आमच्या 5 सेन्सांतून आमकां जायते जाणवाय मेळटा. पूण एक्स्ट्रा सेन्सरी परसेप्शन म्हळ्यार काय हे पांचवी जावंक पर दोळे, नाक, तोंड, जीब, या कात, या अंतुतान आमकां या कान अंतुतान आमकां सेन्सस आमकां जाणवाय मेळची न्ही. बगर एक्स्ट्रा सेन्सरी हाच्या की नासतना आमच्या मायंडांतूनच आमकां एक जाणवाय मेळची, डायरेक्टली टू द मायंड. ताका म्हणजे एक्स्ट्रा सेन्सरी परसेप्शन. पूण हे ESP म्हळ्यार एक्स्ट्रा सेन्सरी परसेप्शन न्ही. हांवें तुमकां मागचें हे ESPचो अर्थ तुमकां सांगता. मुकल्या 5 दिसांनी तुमी काय नाही करचें म्हणून ESP सांगता. फर्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट 5 days वॉट यू हॅव टू डू इज ईट वेल. ई स्टँड्स फॉर ईट वेल. बरें जेवा, गट्टी जेवा, बुके नाका. आजकाल पिडा आसा, पिडा आसल्या वरवीं इम्युनिटी बरी जायचे जाल्यार मनशान बरें जेवण जेवचें. घट्ट जेवण जेवचें न्ही, बरें जेवण जेवचें. बरें खाया, जाता तितलो पालो आनी भाजी आनी ते प्रकार. आजकालची भुरगीं भाजी आनी खायना, मासली खाया बरी. हांव मासली हांगा एडवर्टायज करना, पूण कितेंय जावं दी, ईट वेल. सांगातच ईट स्पिरिच्युअल फूड. कुडीच्या खाणा सांगाता आत्मीक खाणं. सक्रामेंतांत की, मागण्यांत की, देवाचें उतर वाचून घे, तुमच्या आत्म्याचें खाण स्विकार करा. हे मुखले 5 दिसाक आमकां पयलो जावन आसा ईट वेल. आउट ऑफ ESP ईट वेल. नेक्स्ट दुसरें जावन आसा S स्टँड्स फॉर स्लीप वेल. बरें न्हिदाचें. न्हीद नासल्यार बरें न्ही. न्हीद पडनासल्यार मन चंचल, सकाळीं मागीर टेन्शन तुमकां चिंताप येता. न्हीद सामान नासलेलो मनीस बरो करून मागोवंक सांगता, तुका बरी न्हीद पडाचे. हांगा कसलें न्हीद मोगाचें पावपड न्हू. रेस्ट इन दी आर्म्स ऑफ द लॉर्ड. आमकां टेन्शन येता आसतना आमी मोतीन सांगूंक जाय, फाल्यां खालें करचें, हांवें आज म्हाका रेंट भरूंक पयशे नासले. फाल्यां चिंतया, आज हांव बरें न्हिदता, जेजू म्हाका वाट दाखयता. हांवें राती न्हिदनासल्यार कांय फाल्यां एक्स्ट्रा पयशे येनात. न्ही, तुका टेन्शन करचें नाका. वगात आमी न्हिदया, देवाच्या हातान समर्पण दिवन लेट अस सरेंडर. लेट अस थिंक जेजू आसा, तो म्हाका सांबाळटा, ते देखून हांव न्हिदतां. जेन्ना हांव न्हिदतां तेन्ना तो काम करता, ते देखून हांव न्हिदतां. म्हाका मस्त टेन्शन जाता. पयलो हांव तशेंच करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो. थोड्या फावटी काम करता आसतना म्हाका टेन्शन, थोड्या फावटी राती उडास येवचो, हे अकाउंट्स हांवें करूं ना, कालें करचें. राती उठून ऑफिसांत धांवचें आनी ते वचून पळोवन चॅक करचें, वय केलां समा आसा, केलां की ना म्हणून. म्हाका एक फावटी एका पाद्रापान सांगलें, आनी मुखार तशें करनाका. राती तुका उडास येवन जाग जाल्यार ऑफिसाक वचनाका, तेंच न्ही दे. आनी म्हणून फाल्यां करता. हांव वचना जाल्यार कांय अंतराळ सकला पडना. सूर्य उदयाचो उदेतात, सूर्य बुडचोय बुडटात, कांय चेंज जायना. म्हाका मात्र टेन्शन जावचें, ते देखून हांव न्हिदतां. कालें आसल्यार देव पळयतलो म्हणून. ताच्या उपरांत बरी न्हीद पडटा, राती जागत जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, इट्स इम्पॉर्टंट टू सरेंडर एवरीथींग टू गॉड अँड स्लीप विथ हिज आर्म. आनी निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोस्ट इम्पॉर्टंट. आउट ऑफ ES जालें आमचें आतां P, प्रे वेल. बरें कन्न मागा. कोणें विचारलें गे, रेतीर असो मुख्य भाग खंयचो? रेतीर वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन रिट्रीट? ताका समार जाणें सांगलें देवाचें उतर वाचचें. आनीकल्यान म्हळें बरो शर्माव. आनीकल्यान म्हणचें, आनीकल्यान म्हळें बरें सिंगींग करचें. न्ही, रितीर असो मुख्य भाग जावन आसा बरें करून मागचें. इफ यू प्रे वेल द रिट्रीट इज वेल. बरें मागल्यार बरी रिट्रीट जाता. ते देखून बरें करून मागया मोगाच्या प्रभून. ईट वेल, स्लीप वेल अँड प्रे वेल. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मुखलीं थोडी हांव तुमकां जाणवाय दितां. डिस्क्रिप्शन आमच्या कुडी विशयांत. आमी जर तर मागा जाय तर आमी जाय ते मस्त मागचें न्ही. हांव एक कडेन गेल्लो, तांच्या घरा आमोरी म्हणूंक सुरू केल्यार आपल्या एंड सालती मागणी बूक कंप्लीट जाता. ताच्या उपरांत आनी खंयचो नाव्यानांचे बूक तोय कंप्लीट जाता. आनी कोणें एक मिंगेलीचें मागणें आनी खंयच्या कोणाच्या संतांचें म्हाका नांवां येना. तितली सांत कितली सांत लदिनांत आसात त्या सगळ्या संतांची मागणी. मागीर कुर्साचें मागणें आनी कुर्सा मुखल्यान मागणें, कुर्सा फाटल्यान मागलें, कुर्साच्या देगल्यान मागणें, कुर्सा तिसऱ्या देगल्यान मागणें, उदक काणयतना मागणें, उदक दवरता. कितली मागणी सांग ना. इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, नॉट मेनी थिंग्स. मागणें म्हळ्यार मस्तू न्ही, बगार बरें, क्वॉलिटी. बरें मागणें आसूंक जाय. यू शूड फील रेलिश्ड. आमकां एक ते कितें एक कितें म्हणटात, एक वी शूड फील कम्फर्टेबल. एक आमकां एक सॅटिस्फायड, आमकां तृप्ती आसूंक जाय. तसलें मागणें आमी करूंक जाय. आमकां एक ती इंटिरियर सॅटिस्फॅक्शन, टेस्ट मेळोंक जाय मोगाच्या प्रमाण.
तर वॉट इज प्रेयर? मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार जायते जाणां सुमार दुसरे दुसरे डेफिनेशन दितात. एक थोडी जाणां म्हणटात क्वॉलिटी टायम फॉर गॉड, बरो वेळ देवाक दिवचो. दुसरे म्हणटात अवेलेबल फॉर गॉड, केदाळाय देवा खातीर आमी तयार आसचें, हाजीर आसचें. या तिसरी थोडी जाणां म्हणटात कम्युनियन विथ गॉड, देवा संगी एक जावचें. थोडी जाणां म्हणटात कम्युनिकेशन विथ गॉड, देवा संगी उलोवचें. अशें जायते दुसरे दुसरे आसात. कितें जावं दी, कसलेंय तें डेफिनेशन जावं दी, मागणें करचें जाल्यार आमकां फिजिकली कुडीक दैहीक रितीन आमकां 3 संगती गरजेच्यो. 3 संगती गरजेच्यो. 3 संगती आटंकून आसात मागण्यांत. पयलें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी बरें करून मागी जाय जाल्यार युअर बॉडी शूड बी रिलॅक्स्ड. बॉडी शूड बी रिलॅक्स्ड. बरें रिलॅक्स्ड आसचें. तुमी व्हडलें जॉगिंग कर, 25 किलोमिटर जॉगिंग करून मागण्या बसल्यार हांगा दुखता, हांगा दुखता, हांगा दुखता, हांगा दुखता, खंय मागचें. मागोवंक सादच ना. बॉडी शूड बी रिलॅक्स्ड. सो बॉडी शूड बी रिलॅक्स्ड. आमी दुसरें म्हणटात काम. आमची कूड काम आसूंक जाय. ते देखून पयत केदाळे आमी म्हणचे इगर्जेंत पाद्र्या केदाळे तुमी जोर करता म्हणून पाद्र्या केदाळे पळयल्यार इगर्जे येयल्या वेळार उलयनाकात, वगत बसा म्हणून सांगता. खाल्या खातीर म्हळ्यार योर बॉडी शूड बी काम. नाजाल्यार तुमी तिसल्यान तिसल्यान कुस करूनच आसता. तुवें काल्यार रांदलें गो, तुवें काल्यार रांदलें गो, हें तुजें नवें नेकलेस की, हें म्हजें नवें कानाचें, हें म्हजो नवो शाल, हें म्हजें नवें वस्तू. तेंच जालें. रिलॅक्सेशन ना. तिसल्यान पळय इस्लान पळय गोमटी दुखता. मागीर पाद्रा पळयता म्हाका अरुंदाली गोमटी न्ही गे. पळया मोगाच्या बाबा, यू नीड टू रिलॅक्स. उगत वचून बसचें इगर्जेंत, शांत जावन. प्रिपेर युअर सेल्फ, कंपोज्ड, काम. बॉडी नीड्स टू बी रिलॅक्स्ड. दुसरें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता मागणें करचें जाल्यार आमकां एक बॉडी रिलॅक्स. दुसरें मायंड शूड कॉन्सन्ट्रेट. आमची मायंड कॉन्सन्ट्रेशन करीचें. मायंड शूड कॉन्सन्ट्रेट. न्ही जाल्यार आमी मागणें एक कडेन, उतरां एक कडेन, आनी आमची तकली आनी एक कडेच. उतरांत आमी सोम्या देवा पवित्रात्म्या ये देवन, पवित्रात्म्या ये देवन. हांगा मायंडांत तूं 1 6 मार रे, कोयली 1 6 मार रे, कोयली 1 6 मार. हांगा कोयली चलत्या तिसल्यान पवित्र. मायंड इज नॉट कॉन्सन्ट्रेटिंग, नॉट फोकस्ड. देवा तें आमचें मायंड फोकस्ड आसूंक जाय. त्या खातीरच मागणें करच्या पयलो थोडो वेळ पुणें आमी शांत जावन बसूंक जाय. कंपोज, टू ब्रिंग युअर मायंड टू कॉन्सन्ट्रेशन, फोकस्ड. आनी तिसरें जावन टू प्रे यू नीड अ हार्ट विच इज कनेक्टेड. अ हार्ट टू बी कनेक्टेड. बेश्टें आमचें काळीज खंयगी आनी हांव खंयगी आसा जाल्यार तें मागणें जायना. दॅट इज नॉट प्रेयर. मागणें जायचें जाल्यार अवर हार्ट शूड बी कनेक्टेड टू गॉड. अवर हार्ट शूड बी कनेक्टेड टू आवर वर्ड्स. आमचें मायंड आनी आमचें काळीज कितें आसा तें ताका कनेक्शन सरी आसूंक जाय. तकली एक कडेन, काळीज एक कडेन तशें आसूंक नजो. तेमी एक पयलो एक आदीं एक हांवें पिक्चर पळयलें. तातूंत खादर खान आसा त्या पिक्चरांत. ताणें इसारचें खादर खानान तूं म्हज्या पक्षान की तुज्या पक्षान. ताणें म्हणचें हांव तुज्या पक्षांत. सांगचें खादर खान तुजें म्हणून बोड तिसल्यान. तशें आमचें थोड्या पक्षी तशेंच देवा म्हणून मोत खंयगी, काळीज खंयगी आनी आत मात्र देवा. आवर बॉडी शूड बी रिलॅक्स्ड. आमची कूड सिरेन रिलॅक्स जावन आसा जाय. आमचें मायंड, आमचें खाली, आमचें चिंताप देवाक फोकस करून, देवा थंय आमी केंद्रीत जावन आसा जाय. आनी आमचें काळीज देवाक आमी देवा थंय एक जावन आसूंक जाय. तवळ आमी बरें मागणें करया. दॅट इज कॉल्ड रियल प्रेयर. आनी सांगातास हें जावन आसा फिजिकल 3 थिंग्स. फिजिकल सांगातास मागणें करूंक दुसरे 4 संगती जाय. सुपर नॅचरल म्हणटा आमी, आध्यात्मीक संगती 4 संगती आसूंक जाय मागणें करूंक. खंयचे जावन आसा ते 4 संगती? फर्स्ट, यू नीड टू हॅव अ डीप फेथ. भावार्थ नासतना मागणें करूंक सादना. बेश्टें बेश्टें ते काल म्हणटात आमी तोंडाचे उतराक मात्र सांगचे शिवाय तातूंत कांय ना. ते देखून फर्स्ट यू नीड टू हॅव फेथ. कसलो फेथ? डीप फेथ. आमी लुकाचो वांजेल अध्याय 5 उतरां 12 ते 13 वाचल्यार थंयसर आसा. थंयसर एक कोडकार देव जेजू लागीं येवन म्हणटा, सोम्या तुजी कुशी वय जाल्यार, तूं कुशी व्हरताय जाल्यार तुवें म्हाका नितळ करयत. लॉर्ड, इफ यू विल यू कॅन मेक मी क्लीन. इफ यू विश यू कॅन मेक मी क्लीन. पळय ताजो भावार्थ. आमी अब्राहमाचो भावार्थ केदाळे आमी त्या अब्राहमाचो भावार्थाचो आमी उल्लेख करता. अब्राहमाचो भावार्थ कितें? ताणें ताज्या पुताक सयत बली दिवंक तो फाटीं सरोंक ना.
तसो भावार्थ पळया. देव म्हाका हांव मागिल्लें दिता म्हणलो ताका खात्री आसली. ही वॉज कन्फर्म्ड विथ दॅट. तसलो भावार्थ. जर तर आमी मागतना आमचे कडेन भावार्थ ना तर त्या मागण्याक बळ ना, त्या मागण्याक अर्थ ना. तितून मागोंक पयलो आमकां गरज भावार्थ आसूंक जाय. दुसरें, मागता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी डावटफूल मागचें न्ही, पगार आमकां तो भरवोसो आसूं जाय. यू नीड टू हॅव होप. कसलो होप? कसलो भरवोसो? भरवोसो ग्रेट होप. ग्रेट, साधारण भरवोसो न्ही, भोव अपुरबायसो भावार्थ आमकां आसूं जाय. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 उतरां 25 ते 28. मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्स 25 to 28. कितें म्हणटाय? थंयसर एक स्त्री आसा, रक्तस्रावान ती कश्ट आसा कितल्याशे वर्सां जावन, आनी ती म्हणटा जर तर हांव ताच्या वस्त्राचो एक कोणशाक सयत हात लायन तर हांव बरी जातलें. आय विल बी हील्ड. तसलो तिजो पळय भरवोसो. हांव आपडल्यार हांव बरी जातालें म्हणलो तिका एक भरवोसो. आपूण बरी जाताली म्हणलो तिका भरवोसो आसा. आनी तशें ती मागता मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तो भरवोसो आमकां आसूंक जाय. तिसरें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां गरज देर शूड बी fervent love. मोग, बरो मोग, खरो मोग आमकां आसूंक जाय. जुआंवचो वांजेल अध्याय 20 उतरां 11 मुखार पळयल्यार थंयसर मोरी मगदलेन आसा आनी ती थंयसर त्या जेजूक पुरलेल्या जाग्यार, जेजूक निखेपिल्ल्या जाग्यार वचून ती दुखां गळयता, रडता. आनी थंयसर कोणी नासलो ती तिका फोंड खाली दिसलो पळोवन ती थंय कुशीन आसल्या बडव्या कडेन विचारता. आंज बडो थंय आयल्या वेळार तिका ताचे कडेन विचारता, सांग तुवें जर तर खंयचोणी ताका वन पुरलाय जाल्यार निखेपिलाय जाल्यार म्हाका सांग, हांव थंयसर वचून ताका हांव तेला येता म्हणून ती रडोवन सांगता. तिचो मोग पळया तो. मोग. एक स्त्री जावन ती कितलो देवाचो मोग करतली, जेजूचो मोग करतली. मोगाच्या बाबून तोलसोलो मोग आसा. आमचें मागणें केवल स्वार्थी जावन नजो. आमचें मागणें देवाच्या मोगांत भरलेलें जावन. आय प्रे बिकॉज आय लव क्रायस्ट. आय प्रे बिकॉज आय लव गॉड, नॉट बिकॉज आय वॉन्ट समथींग फ्रॉम हिम. म्हाका ताजे हातून कितें जाय देखून हांवें मागचें न्ही. म्हाका ताजे हातून व्हडले रिवॉर्ड जाय देखून हांवें मागचें न्ही. म्हाका देवा हातून व्हडले व्हडले गिफ्ट्स जाय देखून हांवें मागचें न्ही. नो, आय प्रे बिकॉज आय लव हिम. हांव ताचो मोग करता देखून हांव ताजे सांगता वेळ करता. दॅट इज आवर शूड बी आवर प्रो. यू शूड हॅव अ डीप fervent लव फॉर गॉड. निमाणे मोगाच्या बाबडीनो यू शूड हॅव रेवरन्स. रेवरन्स म्हळ्यार तुमी जाणा न्ही, रेवरन्स म्हळ्यार मान गौरव आमी म्हणटा. रेवरन्स आमी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 उतरां 1 ते 20 पर्यंत वाचल्यार थंयसर आमी पळयता त्या जळत्या उज्याचें तें झाड आसा, तें जळोवन आसा पूण जाल्यार त्या उज्यान ताका ग्रास सोंकना. जेन्ना मोइजे थंयसर वचून पळयता तो पळयता तें झाड आसा, झाडाक उजो थंयसर उजो जळोवन आसा पूण त्या झाडाक ताणें ग्रास सोंकना. आनी तें पळोवन मोइजे कितें करता, आपल्या पांयांचो वांडो काडटा आनी थंयसर वचून त्या देवाक तो मान करता, आराधन करता. पळया कसलो ताजे तें आसलो गौरव, मान, अभिमान. तसलो अभिमान आमकां आसूंक जाय मागण्याचेर. मागणें म्हळ्यार खेळ न्ही मोगाच्या बाबडीनो. मागणें एक संबंध जावन आसा. देखून थंयसर जावंक आसूंक जाय भावार्थ, भरवोसो, मोग आनी थंयसर आसूंक जाय मान आनी गौरव. देखून आमी आतां एक सवाल तुमच्या, एक घडी तुमचे दोळे धांपून तुमच्या इतल्याक सवाल करा. हांव मागणें करता आसतना सांजेचे कुटुंबाचें मागणें जावंक पुरो, तेर्स म्हणटा आसतना जावंक पुरो, घरांत कुटुंबान तुमी वांजेल वाचून नियाळ करता आसतना हाव इज माय बॉडी. हांव कशें मागणें करता. धांवन धांवन नाणयेच्या कुडांत हांव धांवन धांवन येवन मागण्याक रावता. माय बॉडी इज नॉट रिलॅक्स्ड. हांव ह्या चिंतून हांव कंप्युटर काम करनात आसलें, मागण्या वेळ जालो, या मागणें करया. कंप्युटर अर्द्यार सोडल्यान धांवन येयलो थंय अकावंट्स चिंतून उत्ता. म्हज्या बॉसान एक लेटर धाडलें, काय केलां हांवें. मागणें म्हजें मायंड आसा गी, कॉन्सन्ट्रेशन आसा गी. ह्या म्हज्या काळजांत हांव कितें बरें पिक्चर, ऋतिक रोशनाचें पिक्चर पळोवन आसलें तें डान्स, म्हणजे काळीज तें तसा ऋतिक रोशन डान्स करतले बरें, म्हणजे काळीज डान्स करना तसा. इट्स नॉट कॉन्सन्ट्रेटींग कनेक्टेड टू गॉड. आमी मागणें कशें करना आसा. एक सवाल तुमकांच विचारून पळया. दुसरें, म्हज्या थंय तो भावार्थ आसा गी. अब्राहमातलो, त्या आपोस्तलांतलो, त्या विधवीतलो, त्या कश्टांतल्यातलो भावार्थ म्हज्या थंय आसा गी. म्हजे थंय भरवोसो आसा गी. हांव मागतना देव म्हजे संगी म्हज्या बगलेर म्हज्या भितर आसा म्हणलो तो भरवोसो म्हाका आसा गी. तो मोग म्हाका आसा गी. हांव कित्याक मागणें करता. कुटुंबाचें मागणें सद्दां आमी 7 वरार 8 वरार मोगळ्यांचें म्हणल्या खातीर रुगऱ्या खातीर हांव मागणें करता गी.
ह्या म्हाका ते जेजूचो मोग आसा. आय थर्स्ट फॉर हिम. आय फील एम्प्टी विदाउट हिम. देखून हांव मोगान त्या मागण्याक राखून रावता. खंयच्या कसलो उरबा ह्या मागण्या वेळार म्हाका ते रेवरन्स तो गौरव आसा गी ह्या मागण्याक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव प्लीज अशें मागणें करता गी. ह्या देड पांयान रावन फाटल्यान इल्लें करपून रावन अशें मागणें रेवरन्स आसा गी. एक सवाल मोगाच्या बाबण्णो, जर तर आमी सुकल्या जाल्यार हांवूय सुकलां तुमीय सुकल्यात, आमी सगळीं सुकल्या. तो गौरव, तो मान, तो मोग, तो भरवोसो, तो भावार्थ आमी दाखोवंक ना. आमची कूड, आमची मोत, आमची काळीज आमी तयार करूं ना. देखून आमी ह्या वेळार आमकांच देजूक समर्पण दिवन ताजे तावन कृपा मागया आनी मुखार आमी बरे तरेन आमी मागूंक कृपा जायचें म्हणून आमी हें गीत गावन सोम्याचो आदार मागया. तुमी गीत गाव आमचे सांगात हें गीत गावचें. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. वय मोगाच्या बाबड्यान तकले आमी असलें लायफ, आमचें आर्टिफिशियल लायफ, आमचें हें नेम सेक नांवां परतें जिणें जिवन आमी थकल्या. इट्स नॉट पॉसिबल. आमी हे डुप्लिसिटी जिवंक साध्य ना. आमी रियालिटी, रियल स्पिरीट, स्पिरिच्युअलिटी कॅनॉट बी डुप्लिकेट. आमी रियल स्पिरीट आमकां जायचें जाल्यार आमी हें आदलें पुरा सोडया. नवी जिणें जिवंक सोम्याचो आदार मागया. गावन गीत मागया. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. संवसारा दर्यान उपेवन थकलां पावलां हांव पाटी घरा. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. पाका जाळान हांव सांपडून कश्टोनासच्या ह्या वेळार. पाका जाळान हांव सांपडून कश्टोनासच्या ह्या वेळार. काकुतीचो सूर्योदय करून आयलां हांव तुज्या घरा. आयलां हांव तुज्या घरा. पावलां हांव पाटी घरा. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. पाका म्हजी दयेन भोगसून दैवी कृपा सोम्या लाभोय. पाका म्हजी दयेन भोगसून दैवी कृपा सोम्या लाभोय. तुज्या गोपान स्वीकार करून कुरपेशेल्यान म्हाका नेटय. कुरपेशेल्यान म्हाका नेटय. सरकारासाक सोम्या पावय. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. संवसारा दर्यान उपेवन थकलां पावलां हांव पाटी घरा. विश्वास म्हजो तुजेर दवरून आयलां हांव सर्वेस्परा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. 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 मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समजल्या मागणें म्हळ्यार कशें करीचें.
आमी दैहीक रितीन कशी आमी आमकां तयार करीचे, आध्यात्मीक रितीन आमी कशी तयारी करीचे. आमी ह्या गांवांत आसा आनी ह्या गांवांत आमकां सदां सकाळींचे आमची दुसऱ्या धर्माची भाव भयणी मागणें करचें, मागण्याक उलो करचें आमकां आयकता. आजान म्हणटात ताका. आनी त्या आजानाचो अर्थ कितें जाणात गी? ते म्हणटा प्रेयर इज बेटर दॅन स्लिपींग. न्हिदचे प्रास मागचें बरें. पळय हें खरेंच जावन आसा. न्हिदे प्रास मागणें बरें. जेन्ना आमी मागता आमी देवा थंय एक जाता आनी जेन्ना आमी देवा थंय एक जाता खरो विशय आमच्या कुडीक मेळटा. जेजू आपल्या जिणयेंत कंटिन्युअसली मागणें करनासलो. हांव लुकाचो वांजेल मात्र आज रेफर करता, पूण जायते दुसरे तुमी दुसऱ्या वांजेलांनी तुमकां पळोवंक मेळटा. जेजू ताच्या हर एका जिणेच्या मेठांनी तो मागणें करनासलो. पळया, जेन्ना बावतिज्म तो घेता आसतना लुकाचो वांजेल 3 अध्याय 3 उतरां 21, लूक चॅप्टर 3 वर्स 21, ताका बावतिज्म दिलो तेन्ना तो मागणें करनासलो. आमी पळयता उपरांत तो जेन्ना तो कोडकाराक ताणें बरें केलें, त्या कोडकाराक बरें केल्ल्या उपरांत अध्याय 5 लुकाचो वांजेल उतरां 16 5:16 तो वचून मागणें करता. उपरांत 6 अध्याय लुकाचो 6th chapter ऑफ लूक वर्स 12 to 16 तो कितें थंयसर अख्खी रात होल नायट तो दोंगरा प्रदेशार वचून अरण्यांत वचून ताणें एकसूर जावन मागणें केलें. उपरांत पळयता तो जेन्ना आपल्या आपोस्तलांक विचारता, कोण तुमी म्हाका कोण म्हणटात, लोक म्हाका कोण म्हणटा म्हणून विचारच्या पयलें तो अध्याय 9th chapter लूक वर्स 18 to 22 जेजू वचून मागणें करता. उपरांत आमी पळयता जेन्ना त्या ताबोर दोंगरा रुपांतर जावंक वयतल्या वेळार थंयसर तो मागणें करूंक गेलो. अध्याय 9 उतरां 28 chapter 9 वर्स 28. उपरांत आमी पळयता जेन्ना तो सिमोन पेद्रूक तो म्हणटा, तुजो भावार्थ धंदळनाशें हांवें तुज्या खातीर मागलां. 22 अध्याय उतरां 30 आनी 2 chapter 22 वर्स 32 सांगतास जेन्ना ताज्या दोग दितल्यांक कश्ट दितल्यांक खातीर तो मागता. chapter 23 वर्स 34 he prayed for his persecutors. परतून chapter 23 वर्स 46 कुर्सार तो उमखळन आसतना थंयसर तो मागता आपका कुस्तायलां खातीर. पळया मोगाच्या पावणीनो, जेजू हर एक घडी आपल्या जिणेच्या मेटांनी तो देवा सांगता सदांच उलोवन आसलो, देवा सांगता वेळ करचो नासलो, देवाक आपणाकच उक्तें करून दिवंक तयार आसलो. मागणें मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार आमकांच आमी देवा तें एक करचें. We allow ourselves to be united with God, allowing our hearts to be united with God, allowing our soul to be united with God. आमचो आत्मो आमचे खाळीज देवा तें एक करचें जावन आसा मागणें. देखून मागणें एक संबंध. Prayer is a relationship. It's a celebration of the relationship. आमच्या देवानी आमच्या मदल्या संबंधाचो संभ्रम जावन आसा मागणें. देखून मोगाच्या भावणीनो आमी मागणें संभ्रम जावन करी जाय, शिवाय वजें जावन न्ही. इट्स नॉट अ बर्डन बट इट्स अ सेलेब्रेशन. आमी मागता आसतना हांव तुमकां थोडे मागणें आमी कसले मागणें करता ह्या विशयान थोडी आमी नियाळ करया. आमी कसले मागणें करता? मागणें आमच्या सर्व गरजां खातीर मागचें. आमी म्हणटा ही आमी रियल लायफ, आमचे जिणेंत आमी रियल सिच्युएशन आमी कस्तार आसा. हांव म्हजें काम गेलां देखून समया म्हाका काम दी, म्हजीं भुरगीं शिकनात देखून तांकां शिकोवंक होमवर्क दी, म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात देखून तांकां बरें खालतें जावंक बरें मन दी, समया म्हजे म्हाका पयशे पावनात बेगीन बरें काम म्हाका फावो कर, ह्या समया म्हजी मांय बरी ना तिका बरी भलायकी दी, समया म्हज्या घोवाक बरी भलायकी ना ताका बरी भलायकी दी. ही आमचे डेली लायफ सिच्युएशन हें जावन आसा आमचें मागणें. आमी हें मागणें करचें बरें. पेद्रूच्या पत्रांत पयलें पत्र अध्याय 5 उतरां 7 कितें म्हणटा? सगळो तुमचो हुस्को ताचे वयर सोडा. कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस, ही केअर्स फॉर यू. कित्याक तो तुमची जतन घेता. आनी देखून हें आमी मागचें करचें खरें बरें. जें कितें आमचें आसा आमी देवाक समर्पण दिवचें. 1 Peter chapter 5 verse 7 कास्ट युअर बर्डन अनटू जीसस. हें एक जमण्याचें. इट इज कितें म्हणटा आमी लोवर लेवल ऑफ प्रेयर. ताच्या की वयलें इल्लें उंचलें मागणें जावन आसा प्रेयिंग फॉर पर्सन्स. दुसऱ्यां खातीर आमी मागचें. लुकाचो वांजेल अध्याय 22 उतरां 30 आनी 2 chapter 22 verse 32 कितें म्हणटा? जेजू पेद्रू पासत मागता. परत आमी जो आमचो वांजेल अध्याय 17 पळयन जाल्यार थंयसर जेजू आपल्या
शिसां खातीर आनी ताच्या उपरांत येताल्या सर्वां खातीर तो मागता. ही प्रेज फॉर एवरीवन. हाय प्रिस्टली प्रेयर ऑफ जीसस म्हणटा आमी, हर एकल्या खातीर मागता हांव. आमकां कळटा आमी सगळे आमी कातोलीक म्हणटा. हे कातोलीक म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ तुमकां कळीत आसा? कातोलीक म्हळ्यार कितें? कॅथोलीक. कॅथोलीक म्हळ्यार युनिवर्सल, सगळ्यां खातीर. म्हणजे आमी जर तर आमी कातोलीक तर आमी सगळ्यां खातीर मागोवंक आसा. वी हॅव टू प्रे फॉर ऑल, सगळ्यां खातीर. हे सेकंड लेवल, अ लिटल हायर लेवल ऑफ प्रेयर. ताच्या की इल्लें चडीत जावन आसा आमच्या कितें म्हणटा आमी सैबातावन, म्हळ्यार म्हणजे आमच्या आदिमगातावन, आमच्या पुर्वजातावन आयिल्लें मागणें. आनी हाका बेस्ट जावन आसा किर्तनां. जेजूच्या काळार खंयचो मागण्याचो बूक? चालती मागणें बूक आहलो जेजूच्या काळार? नासलो. जेजूक मागण्याचो बूक जावन आसलो किर्तनां. साम्स आर हिज प्रेयर बूक. आनी जेजून तेंच मागिल्लें जावन आसा. आनी साम्स हें किर्तनां कितें जावन आसा मोगाचे भाव भयणीनो? किर्तनां जावन आसा देवान चारित्रेंत आमकां दिल्ल्या कुरपेचो वर्णन जावन आसा. मनीस पातकांक गेल्या वेळार देवान केदाळां कुरपां कशी दाखयली. मनीस पडोवन गेल्या वेळार देवान तांकां कशें उठयलें. मनीस वाट चुकोवन गेल्या वेळार देवान कशें फाटीं हाडलें. मनीस जेन्ना गुलाम जावन आसल्या वेळार गुलामपणांतले देवान कशें फाटीं हाडलें. हें जावन आसा कीर्तन. आनी हें आमी किर्तनांत रुपान मागचें जावन आसा. इगर्ज मतेचें अदीक खरत मागणें जावन आसा. आमी याजक सदां म्हणटा, आमी म्हणटा ब्रेवरी. हे तुमी हांगासर सकाळीं मिसाक आयल्यार तुमकां सकाळींचे पयलो आतां जायना, पूण पयलो तुमी जाणात, तुमी आमचे सांगात मागणें करताले ब्रेवरी. ही जावन आसा किर्तनां आमी मागचें. हें आनी एक स्टेप. आनी चवथें जावन आसा प्रेयर ऑफ रेपिटेशन. रेपिटेशन म्हळ्यार आमी परत 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 मागचें. जेजू पळया गेत्सेमनी मळ्यांत तो परत परत मागीर लागलो, सोम्या तुजी कुशी, बापा तुजी कुशी वय जाल्यार ही खालच म्हजे वयली निवार. 3 फावटी वचून मागणें केलें. परत परत मागचें. आमी पळयता ती वपार खंयसर एक न्यायकर्त आनी ती एक विधव स्त्री, ती परत परत त्या न्यायकर्ता कडेन नितीकर्ता कडेन धांवन येवन परत परत मागता. आनी तो कितें करता? उपरांत हिचे एक राटावळ नाका बा म्हणल्या खातीर तिणें मागिल्लें तें करता. तिणें परत परत येवचें नाका म्हणून. लुकास एवांजेल अध्याय 18 उतरां 1 तावन 8 पर्यंत आमी रिपिटेटिव्ह प्रेयर परत परत मागो. वी हॅव बीन अनॉइंटेड बाय द होली स्पिरीट. रोमाकारांचो पत्र अध्याय 8 उतरां 15 सांगता, पवित्र आत्म्यान आमकां मागलां. कित्या खातीर? मागोवंक. परत 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 मागोवंक आमकां पवित्र आत्म्यान मागलां. आमी म्हणटा आमी जेजूच्या याजकपणांत, प्रवादीपणांत आनी रायपणांत आमी भागीदार. न्ही, वी आर पार्टिसिपेटींग इन द प्रिस्टली, किंगली अँड प्रोफेटीक मिनिस्ट्री ऑफ क्रायस्ट. पळय, तर आमी याजकपणान कशें भागीदार जाता? ह्या क्रिस्ताचो याजकपण आमी कशें दाखयता? केदाळ आमी परत परत कंटिन्युअसली वी रिपिटेटिवली प्रे. वी आर शोईंग दॅट वी आर द प्रिस्ट. दॅट्स द ड्युटी ऑफ अ प्रिस्ट. मागचें जावन आसा याजकाचें काम. तुमी म्हज्या लागीं आयल्या वेळार कितें म्हणटात? फादर म्हज्या खातीर मागा, म्हजो भाव हुशार ना म्हज्या भावा खातीर माग, म्हजी भयण हुशार ना म्हज्या भयणी खातीर माग. याजका खातीर कित्याक सांगतात तुमी? कित्याक तुमी चिंतात याजकाचें काम मागचें. खरें, a prayer is one of the primary duties of a priest. तुम्ही याजक क्रिस्ताचे, तुमकां बावतिस्मान क्रिस्ताचे याजक जावन मागलां. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी परत परत मागोवंक आसा. वी हॅव टू प्रे. आनी निमाणें मोगाच्या भाव भयणीनो, भोव गरजेचें द हायेस्ट लेवल ऑफ प्रेयर, प्रेयर ऑफ युनियन म्हणटा हांव. देवा थंय एक जावचें मागणें. सा क्लारा, भाग्यवंत क्लारा, तेणें आपल्या सिस्टरांक तिणें म्हणलें खंय, जेन्ना तुमकां मागोवंक जाय तुमची नदर देवा थंय उबारा आनी ताका पळया. गेज अपॉन द लॉर्ड. ताका पळोवनूच रावा. तेंच एक वर्तें मागणें. ताचें तें आनी हांवें एक जावचें तेंच जावन आमकां मागोवंक एक डिवायन फिगर म्हणटा आमी. एक दैवीक आमकां एक पिंतूर जायजे. आमकां पिंतूर नासतना वळून ती पळोवन मागोवंक जायना. कित्याक आमचें मत केंद्रीत जायना. तुमकां सांगलें वदळ, यू हॅव टू हॅव अ फोकस्ड मायंड. आनी तितलेंच न्ही, आमच्या काळजाक एक इमोशन बघा जाय. मागता म्हणल्यार कितें तें करून आमकां कितें म्हणून पळोवंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां डिवायन फिगर जावन आसा क्रुसिफिक्स. आमी पळयता आमच्या इगर्जेन घरान, तुमच्या घरा खंडी जावन कुरीस आसा. त्या कुर्साक पळोवन आमी आमकांच केंद्रीत करया. गेज अपॉन द लॉर्ड. ताका पळोवनूच रावया. कित्याक आमकां जाय? तुमकां बेस्ट एग्जाम्पल दिता. आमकां कित्याक एक डिवायन फिगर जाय? हांवें एक व्हिडिओ पळयलो, कोणांनी म्हाका एक धाडिल्लो. एक भुरगें ल्हानशें बाळशें आसा, आवय कामाक गेल्या आनी ताका भुरग्याक
बरयजे दूध दिजे आनी वो कितें करता बापय आसा बापाय कितले ट्राय करता पिवंक दिवंक भुरगें आयकच ना पिवंकूच आयकना वो मागीर काय करता आवयक फोन करता आपल्या बायलेक फोन करता व्हिडिओ कॉल आनी व्हिडिओ दाखोवन बॉटल दिता पिवंक हे भुरगें व्हिडिओ पळोवन दूध पियेता ताका आवयक पळयजे कित्याक आवयन मात सदां बरोवचें ह्या दुसरो एकलो दादलो कितें करता भुरग्याक न्हिदोवंक ट्राय करता आसा म्हाका व्हिडिओ धाडिल्लो भुरग्याक न्हिदोवंक ट्राय करता थापडता भुरगें न्हिदोवंकच आयकना लास्टाक काय करता आवयच्या तोंडाचे मास्क घालता आपल्या बायलेचे मास्क घालता आनी ते मास्क काडून भुरग्याक काडून न्हिदयता भुरगें मास्क तोंड पळयता न्हिदता ते एक फिगर ते एक आमच्या मोतीन एक देवाचो ते एक फिगर आसा एक पिंतूर आसा ते पिंतूर आमकां दिसोंक जाय देखून सांकलारा म्हणटा गेज अपॉन द लॉर्ड देवा थंय तुजी नजर मेळय जस्ट लूक एट हिम तेंच जावन आसा व्हरतें मागणें मागचे बाबडीनो थंयसर त्या मागण्यांत रिजनींग ना हें कित्याक हें काल्याक हें कशें सवाल ना कशें मागचें कशें मागून वचो सवाल ना उतरां नात शब्द नात केवल आसा तुजें काळीज आनी ताजें काळीज तुजो आत्मो ताचो आत्मो तूं ताचें थंय आनी तो तुजें थंय हें आमचें खरें मागणें मागचे बाबडीनो हें मागणें आमकां आसूंक जाय मदर तेरेसा म्हणटा वेन यू हॅव अ प्रेयर ऑफ युनियन जेन्ना देवा थंय एक जावचें मागणें तुजे कडेन आसा then the prayer becomes power. जेन्ना देवा थंय तुका एक जावचें मागणें आसा तें मागणें तुका जावंक पडटा बोळ सकत ही सकत तुमकां मेळों दी मागया आज आमी आमकांच समर्पया देवा थंय हें मागणें म्हळ्यार कितें कशें आमी मागणें करचें मागण्यांत कशें पुरो आमी वाडवळ जावचें म्हण आमी थोडो नियाळ केलो देखून आतां आमी सर्वेस्पराक आमकांच आमी समर्पण दिवया आमी जायते फावटी बरें करून मागणें करूंक ना पूण आमकां खंडीतन आमच्या आत्म्यांत कितें ही आमची आसकत काय आमी मनीस आमी हर एकली चुकोवन पडटा पूण जाल्यार ही आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत आमच्या जाणयेंत आमकां कळीत आसा कित्याक तोच आमकां राखता तो आमचो मोग करता तो आमचें बळ तोच आमचें सर्वस्व देखून आतां आमी आमकांच समर्पण दिवया आमची मोत देवाक केंद्रीत करया लेट अस कीप आवर मायंड फोकस्ड ऑन द लॉर्ड आमची कूड आमी एक कडेन खंयच्याय बऱ्या पोजिशन तुमकां बसोंक जाय बसात उबे रावंक जाय उबे रावात तुमकां कशें बरें लागता तशें पूण तुमच्या कूड रिलॅक्स जावं दी आनी तुमचें काळीज देवा तें केंद्रीत जावं दी फोकस्ड जावं दी कनेक्ट जावं दी आनी आमी काळजान जावन आमी पारकून चिंतून ओपून काणयोन गावया आनी मागया आनी आमकांच देवाक समर्पण आमकांच देवाक आराधन करण देवाक वाखाणी करण देवाक स्तुती करण आमी हें गीत गावन ताची आराधन करया तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो रसनार तुंच म्हजो जीव दातार तुंच म्हजो देव सोम्याक आमी आराधन करया Mozo răsna, tu-ți mozo aso, tu-ți mozo giudata, tu-ți mozo re, tu-ți mozo răsna, mozo aso, tu'ți mozo giudata, tu'ți mozo te. Tu ca din oasta săgrea ola, tu ca vândita săgrea सगळे तुझो मोग करता सगळ्या काळजान सोम्या आयला बरगोशा आयला बावार्ता आपोड तू दैविक स्पर्शा गुण म्हाका
जाऊन तुका हांवें ठरवना. म्हजी मोत एक कडेन, म्हजी कूड एक चौकस आयला, हे काळीज चंचल जाता. तुझ मोजो सोडवोंडा, तुका आराधन करून कुलपाक तुझ मोजो बुजवोंडा, तुका प्रणाम करून कुलपाक तुझ मोजो पेकोंडा, तुझ मोजो रे, तुझ मोजो सोडवोंडा, तुझ मोजो बुजवोंडा, तुझ मोजो पेकोंडा, तुझ मोजो रे. तुका दिन वाजता सगळ्या गोंयांत, तुका वंदिता सगळ्या सक्तेक, तुजो मोग करता सगळ्या काळजान सोम्या. आयला हांव बोरगोशा, आयला हांव बावार्ता, आपोड तूं दैवीक स्पर्श, दर्शन तुम्ही ते रक्तस्रावाच्या क्रियेका पडले, म्हाका ऐकून खरे तुका आराधन करता. जशें त्या अरण्यात त्या इस्रायल पर्जनेन तुका आराधन केलें, आमी तुका आराधन करता. जशें मोइसेन आपल्या पांयांचो वाणक हाडून तुका आराधन केलें, आमी तुका आराधन करूंक शकता. जशें अब्राहमान आपल्या बरो पुताक सयत फाटी दवरिनासतना तुका आराधन केलें, आमी करूंक शकता. म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या सगळ्या विश्वांत तुका आराधन करूंक शकता. म्हजें मन चंचल जावन न्हय, म्हजें काळीज तिचेनिशीन धांवन न्हय, म्हजी कूड अविश्वासी जावन न्हय सुम्या. म्हाका विश्वासीपणान, भावार्थान, परवशांत, मोगान आनी खऱ्या गौरवांत हांव तुका आराधन करूंक शकता. तुमचो म्हाका सकत दी, तुमचो म्हाका बोल दी, तुमचो म्हाका दिशा दी, तुमचो म्हाका वाट दाखय, तुमचो म्हाका शिकय सुम्या. तुका हांव आराधन करता, तुका प्रणाम करता, तुका हांव आराधन करता सुम्या. तुका हांव आराधन करता. Arganjisu, 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 Aradhanjisu, 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 Pranam Jisu, Pranam Jisu, Pranam Jisu, Namaskar Jisu, Namaskar Jisu, Namaskar Jisu, Naman Jisu, Naman Jisu, Naman Jisu, Aradhan Jisu, Aradhan Jisu, Aradhan Jisu, Aradhan Jisu. Praise the Lord. 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 मोगाच्या भाव भयणीनो, आज देवान आमकां खरेंपणी कशें मागचें म्हणून शिकयलां. सांगू आमी सगळीं आसतात, पूण प्रयत्न करया इल्लें सड उर्बा दाखोवच्याक, कुडीन आत्म्यान मोतीन चिंतपान बरें आमी उर्बेन मागणें करूंक देवाचो आदार आमी मागया. आयची ही पयली दिसाची रेतीर आमकां देवान कृपा दिल्या, ते करून ताका आमी अर्गां दिवया. सांगाताच मोगाच्या भयणीनो, मुखल्या 4 दिसांनी आनी की आमी बरी तरेन रितीर करीचे जाल्यार ताचोच आदार जायजे आमी कृपा मागया. तुमच्या कडेन उपकार मागचे ह्या दिसांनी इल्लें सड देवा सांगाता, शांतपणी तुमी वेळ करसूंक प्रयत्न करा. कितलें तुमी देवाक वेळ दिता तितले चड मापान तुमकां तो आदार कृपा बेसांव पवित्र आत्म्याची देणी तुमकां दितलो. उडास धरया. तितून आमी थोडो चड वेळ देवा सांगाता करसूंक आमी प्रयत्न करया.
आमी सांगाता आमची सर मागणी ओपन म्हणया जेजूनच केल्ले मागणी आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पात्रां बगोस आनी आमकां दायेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मुरये माये आमचे पासून सदांच विनंती कर नमान मुरये कृपेन भरलेले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सुदें फळ तुजे जेजू भगवती मुरये देवाचे माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वेस्वर तुमचे सुवासूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं प्रेज द लॉर्ड सोम्याक दिन वाचून आमी सोम्या कडेन मागया सोम्या म्हाका कर तुजे शांती खातीर म्हणून हें निमाणें गीत आमी गावया शांतीचे हाते कया सारा दिवचा तुझो मोग कया साधू दिवचाक समाधान पोयस कर तूं बाबोर विश्वास तुझ्या स्पिरिटान काढून स्वार्थी कालते सोम्या बोर दैविक सांगवाये करच्याक मोग तूं वेगळ्या भाशे कर म्हाका शांतीचे हाते कर आसा तूं दिवच्याक बुजावो Kalau kasa tembor uzwada Kini rasa bersentosa Dunia bertuja spirita Kadut swati katepo Dunia berdiri katwaye शांतीचे हाते मोकाल पुत्रा सोबे भगवान आशीर्वाद दिवांका जेजूच्या पवित्रता भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद सजे कृपेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन प्रेज द लॉर्ड